थिवी मतदारसंघात 18 नोव्हेंबराक शिरसय फुटबॉल ग्राउंडार विजय संकल्प रॅली जावपाची आसा। ह्या रॅलीक संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर तसेच मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हजर आसतले, अशी माहिती थिवीचे आमदार किरण कांदोळकर हांणी दिल्या। येता ती 18 तारीख थिवी मतदारसंघात विजय संकल्प रॅली ह्या नावान एक मेळावो आयोजीत केल्लो आसा आनी ह्या मेळाव्याक संपूर्ण थिवी मतदारसंघातले कार्यकर्ते तशीच बाकीची जनता जी आसतली ही उपस्थित आसतली आनी ह्या मेळाव्याक संबोधीत करपाक देशाचे रक्षा मंत्री श्री मनोहर भाई पर्रीकर, गोयचे मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, डेप्युटी CM फ्रांसीस डिसोजा, भारताचे आयुष्य मंत्री आणि आमचे MP श्रीपाद नाईक, तसेच दयानंद मांद्रेकर मिनिस्टर फॉर सिव्हिल वॉटर रिसोर्सेस, तसेच आमदार बाब मायकल लोबो, ग्लेन टिकलो, मिनिस्टर दिलीप परुळेकर, असे बाकीचे सगळे आमचो पार्टी अध्यक्ष विनय तेंडुलकर आणि बाकीचे हेर पदाधिकारी हे सगळे आसतले। भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान किंवा भारतीय जनता पार्टीन ठरयल्लें आहा की गोंयभर असले विजय संकल्प मेळावे आयोजीत करप। फाटल्या दिसांनी कुडचऱ्या जालो, मांद्र्या जालो, येता ते 18 तारीख सांजे 5:30 वरांचेर थिवीचो जो मेळावो आहा हो शिरसय फुटबॉल ग्राउंड ह्या जाग्याचेर आयोजीत जातलो। म्हणजे तुमच्या वरवीं तमाम थिवीचे जनतेक एक आव्हान आहा की फाटल्या 4.5 पावणे 5 वर्सां जो कितें सरकार आनी आमदार ह्या नात्यान आमी थिवीचो जो विकास केल्लो आहा, थिवीच्या मतदारसंघा पासत थिवीच्या मतदारां वांगडा तेंच्या प्रत्येक मुलाक आमी पावल्ले आहा। तेका लागून हो जो आमी मेळावो आयोजीत केल्लो आहा हितून तुमची उपस्थिती ही आसची अशी एक अपेक्षा आहा। तशेंच 26 नोव्हेंबराक सांजेच्या 6 वरांचेर साळगांव मतदारसंघानय भाजपाची विजय संकल्प रॅली जातली। ह्या रॅलीक मुखेलमंत्र्या सयत मंत्री, आमदार आनी भाजपाचे कार्यकर्ते हजर आसतले, अशी माहिती साळगांव भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष दीपक राणे हांणी दिल्या। RDX खातीर साळगांवच्यान आनी थिवीच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही विजय संकल्प महामेळावो हो ह्या महिन्याचे 26 तारखेर आमचे साळगांवचे जे जंक्शन आसा, जो सर्कल आसा, सर्कला सायडीन जो ग्राउंड आसा त्या ग्राउंडाचेर आयोजीत केल्लो आसा। हो मेळावो सांजेच्या 6 वरांचेर सुरवात जातलो आणि मेळाव्याचे उद्देश की आता रोखडेच इलेक्शन लागीं पावला आणि हे इलेक्शनाच्या दृश्टीन हो आमकां मतदारसंघ जिखपाचो आसा आणि सुमारे 7,000 लोकांची ह्या मेळाव्याक उपस्थिती आसतली। मेळाव्याच्या निमतान आमचे जे मतदारसंघान 39 बूथ आसा, ह्या 39 बुथाचेरय आमी ज्यो बैठको घेतले आणि त्या बैठकेक आमी त्या बुथा वरसून आमी ह्या मेळाव्याक लोकांक हाडटले आणि सुमारे 200-250 कार्यकर्ते ह्या मेळाव्याच्या निमतान प्रत्येक बुथाचेर वावुरतले आणि तशेंच आमची मंडळ समिती, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा ह्यो सगळ्यो समिती ह्या मेळाव्याक लागून भरपूर अशें काम करून हो मेळावो सक्सेस करपाचो आसा। ह्या मेळाव्याक उपस्थिती म्हणून आमचे रक्षा मंत्री बाब मनोहर पर्रीकर, गोयचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमचे आमदार तसेच पर्यटन मंत्री बाब दिलीप परुळेकर आणि गोयचे सगळे मंत्री, आमदार आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ह्या मेळाव्याक उपस्थिती आसतले।